Welcome to the Garden of Glory. In Galatians chapter 5 verse 1 to 15, Paul calls us to stand firm in the freedom Christ has given us. This freedom is not for sin, but for love, serving one another through the Spirit. Let these words remind you of your liberty in Christ. Galatiekarank पोत्र ओवेस्वर 5 वळी 1 ते 15. शिडकावणी आणि बुद्धी. क्रिस्ती मनशांची स्वतंत्रताय. आमी आतां स्वतंत्र जाल्या कित्याक क्रिस्तान आमकां स्वतंत्र केल्यांत. म्हणटच थीर रावात आनी नव्यान गुलामपणाचे जूं तुमचेर घेवं नाकात. हांव पावलू तुमकां सांगतां, तुमी सुनूत करूंक दिशात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कित्याकूच उपकारना जालो. सुनूत करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान शिडकायता. आख्खी समूर्त पाळूंक तुमकां कायदो आसा. समूर्ती वरवीं जोर आपूण देवाक मानवलोलीं जातोल्यात म्हूण तुमी रावतात, तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तुमी तोडून उडयलो. देवाची दयाळाय तुमकां अंतोरली. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्मो आमचे सवें करता त्या वावरा उदेशीं देव आमकां आपणाक मानवलोलीं करतलो म्हूण भरवंसो धरून रावता. जेजू क्रिस्ताच्या एकठारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोत केली ओ ना केली म्हूण परवाच ना. म्हत्वाचें तें एकूच. प्रिती मोगाचे स्फूर्तीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. भावार्थाच्या मार्गार कितल्या नेटान तुमी धांवत आसल्यात तुमकां वाटेर आडावंक पावलो कोण? स्वताच्या मार्गावेली कोणें तुमकां कोडसोर आयली? देवान तुमकां आपयल्यान तर हें तुमच्या मनांत ताणें घालें म्हूण कशेच भाशेन सांगूं नजो. सगळेंच पीठ फुगोवंक थोडेंच आमटें पुरो अशें न्हय. सोमयाच्या एकवटांत आमी आसाव. देखून तुमचें आनी म्हजें मन वेगळें जावचें ना म्हूण तुमचेर हांव पातयेतां. आनी तशेंच तुमकां कुबडायता तो कोणूय तो जावं देवाचे खास्तीक सांपडटलो म्हूण हांव रावतां. भावां भयणीनो, सुनोत गरजेची म्हूण हांव अजून परगट्टां जाल्यार कित्याक म्हूण हांवें अजून दुमाळो भोगचो पडटा? तें खरें जाल्लें जाल्यार हांव करता ती खुर्साची परगटणी म्हाका कसल्याच त्रासांत घालची नासली. तुमकां कुबडायतात तांणी सुनोत करचें करून आपणाकूच वचून इजरे करून सोडचें. स्वतंत्रताय आनी प्रिती मोग. भावां भयणीनो, देवान तुमकां स्वतंत्र जावंक आपयल्यांत. पूण स्वतंत्रतायेच्या निबान मात पातकी सैमाच्यो खुश्यो पाळी नाकात. हाचे सुवातेर एकामेकाची प्रिती मोगान सेवा करात. कित्याक आख्खी समूर्त एकाच उतरान आटापलोली आसा. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो कर. चोत्राय धरात. एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाचो नाश करतल्यात. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.